जाला आतां जाणा बाबा, गोंयभर अंधा कानून म्हूण तें चलता गोंयांत, आनी बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो अंधा कानून चलत तो आनी तें हांवें सांगपा न्हू. हो आवाज जो हांव काडटो हो मुगे न्हू, आमगे गांवचो, वार्केकाराचो, पेडाकाराचो. हिंग चोयल जाले आनी हांव सार शॉक जाला. हे आमगे हिंगाचे मनीस, हिंगाचे भाव, हिंग केसो हे 18 जालो मरे हायवे कान दिल तो तेमी. आनी कोण काडतो, कितकोन काडतो, राती मद एसको येसो क्रिमिनल एक्ट केला. Sand dunes is something that we have been protecting all our lives from our forefathers' time. आमी आनी सोद्दा एकवटान आमी आमगे एनवायरमेंट, आमगे गांव आमी प्रोटेक्ट कोताय. आयज हांव पणजे आलोलो, मुगे भावान म्हाका फोन मारलो, वॉरन एशेस जाला. म्हणलें कोण येला, कोणे कितें केला, कितें जाला, एक्शन जाला. एक्शन म्हणटे आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीत कांय जायना. थोडे म्हयने पयलीं हांव हिंगे नेलो, हिंग दामकोताय, हेच हॉटेल थिंग दामकोताय येतो हिंगा क्रिकांत. एक एक्शन गायल ना. कोलवा क्रिकेचे कांय एक्शन ना. आनी तें चोय मँग्रुव्स थिंग कोरमोड मँग्रुव्स कान उडयल्यो आनी सँड्युनाचे देखून पावलाय ते. आनी हिंग आमकां कितें रिवॉर्ड रिजल्ट मेळटलो, मेळपाना, मुज कायद्यान मेळपाना. ते लागून हांवें मुगे भावांक सगळे हिंगा पेडा भावांक सांगिलां की आयच्या दिसा भितर जोरीतोर हिंग कोणू कांय एक्शन घेयना. हाल्या वॉरन 3 JCB हाड, हे सगळे पोतून पोतून आमी पयली भाशेन करें. 3 मेत्रां हे सँड्यून कातून हिंग वाट केला मरे. ही ओल्ड क्रीम सारकी ओळी, पूण आमी हिंग ओग रावपा मनीस न्हू. आम सगळे यूथ हिंगाचे तरणाटे. आम घरा कडेन बसोन आमगे गोंय असो डिस्ट्रॅक्शन जाता तें हांव चोवपानाय. आनी हांव जाल्यार केसो चोवपाना. हांवें मुगे हिंग भुरग्यांक मुगे सगळे गांव भावांक हांवें उतर दिला की आयज आनी हाल्या हे जोरीतोर हिंगाचो हिंग कोणूय जोरीतोर जबाबदारी कोण घेयना. कोण केलें तें हांव हिंगा 3-4 JCB हाड, हांव ही मात पोतून पुरोयन हांव पोतून ती सँड्यून कोण दाखयतलो. ही कापोस्तात हांव दाखयतलो. कित्याक केलचें दिसता तुका, कोणा बेनिफीट जातलें चोय. आनी बेनिफीट चोय कितें जाता जाणा, एक मरे आमगे इस्कुला टायमी मरे एक हे आसताले, पाजल आसताले, टीचर पाजल दिताले. कोण एक पिक्चर दाखोवप आनी ते पिक्चर कितकोन दाखोवपा ते तुमान ते थोडे फोटो काडाय आनी मागीर हातीचो जाय कोणागे कितें चलत तें. तो पाजल तुमी आपशी तुमी आन्सर कोतले, आमकां आन्सर करपा नाका. गांव सगल्यांक खबर आहा हुंयचे केद ग्रेस मनीस आनी पंचायती पावलाय ते आनी कोण कितें कोत्तो. हांव कोणा भिना. हांव भुरग्यां बारा आमचे पासो, मुगे भुरग्यां बारा लायफ पोर आसतलो. हें आनी ता केलें तें पंचायतीन पयलीं उतर दिवपा जाय. सरपंचान बिस्ते लेटर दिल्या, सरपंचान गेल म्हूण जायना. तें एक्शन कितें ताडो टॉप एक्शन. हिंगाचो एकलो मनीस मुच कोंतान हिंगाचो एकलो हिंगा बाकारा तो पंचायती आहा तेगे भाव, तेमगलो धंदो चलत हिंगा. टॅक्स सोडून कोणा फायदो ना, कोणाक ना. आनी हांव डायरेक्ट सांगता म्हाका तेमगे वोटा बी म्हाका कोण गेल ना. इलेक्शन येयन वयतली, पॉलिटिक्स येयन वयतले, आमगे गांवाक कोण सुदरोवपाक कोतलो, कोण प्रोटेक्ट कोतलो. हिंग हांव आहा उबो कापोस्तात आमगेले. सांगपा तुमकां की हिंगा एकू मनशाक फायदो जाता. हें हिंग जाल्यार आनी कोणाक फायदो जाता. हांव जाल्यार नवांगुलीचो, ते तेशीच तेमगे धाकटे जाते स्टार्टू जाल ना. शेक कोणा फायदो, थिंग कोणाक एक कोटी जाय, कोणाक कितें चलता. ही मात हिंगा आलोली ना रे, हिंगा आलोली. हिंग सोन पुरोयन थिंग केलं मरे ती माती. कित्याक तुका दिसता हायटायट जाल्यार सायक्लोन जाला उदक गांवा हिंग जोरीतोर आनता हिंगा जो MLA आहा तेणे म्हणलें स्टार्टिंग MLA जाल तेन्ना म्हणलें ऑल डिझास्टर मॅनेजमेंट एक बरें ऑल प्रोग्राम केल्ले तेणे यशराज मुव्हीजाचे. बरे एक्टर बी आहा, बोंबाबोंब केले तेणे. आतां हांव ते MLAक रिक्वेस्ट कोता, तूं मातशें हिंग एक पांय घाल तुगेलो, हिंग चोय कितें जालें तें. हांव तुजे कांय इल्जाम घायना, पूण चोय कितें जालें तें. आनी जात जाल्यार MLA बाब तूं हें पुरोयन दाखय म्हाका, तुका जात जाल्यार, नाल्यार हांव पुरोयन दाखय तुका. ही कापोस्तात मुगेली. कित्याक हो जोरीतोर पावसान आनी हे बुडोवन जोरीतोर हे उदक येयले मागीर हे सगळे पुरोयन येतले. मागीर कोण जबाबदारी. 5 मेंबर इन्वॉल्व आसा. 5 मेंबर इन्वॉल्व ना तें म्हाका खबर ना. हांव कोणाचें हिंग बोट दाखयना. पूण हांव कितें म्हणटा, कोण हिंग फायदो जाता तो आपशी कोटा. फायदो एकल्या जाता थिंगा. तेक जायना म्हाका जायना. म्हाका केसो हांव पणजे कामां आलोलो, हांव थिंग सुणयलो मरे हिंगा. मुगे लोकांक म्हाका उलू मारले हांव येतलोच. येतलो आनी
ते कितले ओळ जाईन दी मनीस कितले पयशे म्हणडी हांव चोयता हे इन्सान कितकोन दोन कोन वयता कित्याक हांव हे पुरोवन दाखयतलोच लोकां पासत हांव होग रावपाना हे आनी आज आमी पेडार येयल्ले आय वॉज गेटिंग कॉल्स कित्याक एज वॉट वी अंडरस्टँड हांव म्हाका सदां एक असेंब्ली कॉमर्स आज पयले 3-4 म्हयने पयलीं गेल्लो इन ऑर्डर टू डू एन इन्स्पेक्शन आनी तेन्ना जी वाट चयली ती वाट वॉज प्रोबब्ली एक लेस दॅन 2 meters बी आसतली वाट आनी आतां चयली जाल्यार द होल सँड ड्यून हॅज बीन कट आनी सँड ड्यून कट करून मात जी आहा ती चयली तुमी रुंद केली ती हिंग सगळ्याक हें केलो सो नाव द क्वेश्चन इज वॉट आय वॉज डिस्कसिंग विथ द सरपंच इज एश कोन जरी तरी सँड ड्यून हें कोण करतले जाल्यार कोण करतलो वर्मा आनी शर्मा काय येवपाना हिंगा हें करपाक सो म्हाका आतां सगळ्यांनी एकठांय जावन चिंतपा जाय दोन सगळ्यांकू करूं जाय वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग एनीबडी पण लोकल आज पासून एज एन MLA आय हॅव नॉट touched anybody's business whether he is doing it correctly or not doing correctly. But somewhere I think we have to put our foot down. Somewhere we have to object these kind of things and restore. So I have suggested Sarpanch because I had taken a legal advice while coming over here. I spoke to legal aid so that we understand CRZ norms better. So if the Sarpanch can take up immediate urgent body meeting and understand what is the body's opinion, and then we probably write to the CRZ saying that we are restoring this. The Panchayat can write to them that we are restoring. We do not need anybody's permissions to restore back the excess. कित्याक हें जर तर अशें करून उरली जाल्यार आनी आमी जरी तरी प्रोएक्टीव मेजर घेयनाय जाल्यार आय थिंक कोणूय कितें करून वयतलो हो करतलो तो करतलो. सो let the panchayat body decide that and my full backing and support is there. Whatever is the things involved to get it restored, I think we will all get it done. But I think the panchayat should take a lead and everybody must agree ki वो restore करू नये. Why do we leave it? हे आता फाल डिसिजन्स होतो तेम सगळ्यांनी एग्री झाले पंचायतीन रिस्टोर करू नये म्हणून झाले सगळ्यांनी येन आम्ही विल मेक अ मेथड टू रिस्टोर इट वेदर वी हॅव टू यूज अ मशिनरी और वेदर वी हॅव टू यूज मॅन्युअल लेबर. ती माती जी काढून कित्याक म्हाका तें शेतकाम ती बी आहाय सगळे ते नो कितली वाट आली आनी कितली आसली सो ते सगळे माती इश्टायले परत ते साडे आनी वी वील रिस्टोर इट. सो एटलीस्ट वी वील सेट एन एक्झाम्पल टू गो आम कोणाक गेल्यार धंद्यातल्यान कोणाक कांय करून बट गरज नाल्लो कडेन हें नाका आशिल्लें न्ही रस्तोय कांय येवपाना. देर इज नो मेकॅनिझम दॅट अ रोड वील बी डन. ब्रिज मोडलो ब्रिज ऑलरेडी आम एश्युरन्स दिली WRD दॅट दीस वील बी डन. ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड द प्रोसेस. दे वील फिनीश द एस्टिमेट आनी हांवें ब्रिजी लागून तेंका सांगलो ताकि आमगे लोकल धंदो करता हिंगा शेकां आहाय तेंगेली सो तेंगे शेक बाय ऑक्टोबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक म्हळ्यार लोक येवपा लागतलो. सो एटलीस्ट वी कॅन वर फुटींगली गेट दीस ब्रिज डन बिफोर एटलीस्ट मिड ऑक्टोबर सो दॅट मागीर मुखावेल जो सीझन कमी जाता तेन्ना ही ब्रिज मेळपाक ताकी धंद्या मेळपाक. सो आय एम व्हेरी प्रो बिझनस. म्हाका न्ही कोणें सांगपाक गरज ना की केन्ना सीझन कमी जावपा तेजे पयलीं जावपा जाय. हांव मुगे आटीनू हांवें ऑलरेडी ब्रिज तयार करपाक ऑलरेडी प्रयत्न घायल्लो ऑलरेडी अप्रुवल्स आमकां मेळपा जाय म्हणून सगळ्यांकू सांगलो. सो इट इज गोइंग टू हॅपन. सो हें जरी तरी हांव जेन्ना प्रो बिझनस आहा प्रो लोकल्स आहा जाल्यार म्हाका दिसता अशें करून करप सारकें न्हू. आनी इफ आय एम ट्रायंग टू रिस्टोर द सँड ड्यून इट डज नॉट मीन दॅट आय एम ट्रायंग टू स्टॉप समबडी हू हॅड इंटेन्शन्स ऑफ डुईंग वॉट एवर वीच वी आर नॉट अवेर. माय होल आयडिया इज टू सेट एन एक्झाम्पल की वाय शूड वी टॉलरेट दीस. जेन्ना आम बिझनसाक आड न्हय जेन्ना सगळें आम एलाव कोताय कितेंय करपाक लिगली फ्रेमवर्कान आसपाक सो हें कित्याक करपा जाय चोरी न्हू. कितें व्हडलें जातलें येदो रुंदो रस्तो आतां तूं हें करून कांय हें ना न्हू. पयलेंय जाल्यार कितें करून वचपा ती वयताले न्ही कितें जाल्यार कोण वचपा जाय ते. सो आय थिंक दीस इज नॉट करेक्ट. वी डेफिनेटली डोंट लायक दीज वेज ऑफ वर्किंग एंड आय एम शुअर दॅट वी वील फायंड अ सोल्युशन हाव टू गो अहेड अलॉंग विथ द पंचायत. एंड आय थिंक द पंचायत ऑल्सो we are a business constituency. आमगे हिंगसोन बिझनस जाता ते म्हाका दिसता आख्खे गोंयच जी GRP जी आहा ती आख्खी गोंयच GRP वी आर इफेक्टिंग विथ गुड 20-25% वीच आय ऑलवेज सेड. सो जेन्ना आम जर तरी बिझनस फ्रेंडली हें करताय जाल्यार आम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रमोट करपा जाय. सँड ड्यून्स काडून कितें करताय म्हणजे आमी उरले ते सँड ड्यून्स प्रोटेक्ट करपा जाय. आनी सँड ड्यून्स जनरली इज अ नॅचरल फिनोमिनन. तो परत जाता
वाऱ्याचे परत जाता पूण हे जाग्यार तो परत जावपा ना. दिस इज नॉट अ प्लेस की वाऱ्याचे परत तो सँड्यून फॉर्म जातलो ना. जरी तो सँड्यून सकयल खंय आसलो जाल्यार तो वाऱ्याचे परत फॉर्म जाता आशिल्लो. इन जायना. सो आय थिंक वी हॅव टू रिस्टोर दिस. वी हॅव टू कलेक्टिवली नाव कम अप विथ सोल्युशन्स. आणि बियॉन्ड फायट ना, बिकॉज आवर इंटेन्शन इज क्लियर. आमकां पयलीं फोटोग्राफ आहे, आता फोटोग्राफ आहे, आणि रिस्टोर करतना मनाय जाल्यार मनाय घालून वी विल रिस्टोर. सो Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.